देखाव तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, गुलाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयज दिसा देवाचें उतर आमकां फावो जाला. जो सुवांजेल 8 अध्याय 50 आनी 1 ते 50 आनी 9 वाक्यां. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 51 to 59. सत्य हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हजे उतार पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना. जो देवानी ताका म्हळें, तुका देंवसर लागला म्हूण आतां आमकां स्पश्ट जालें. अब्राहम मरण पावलो, प्रवादी मरण पावल्यात, आनी तूं जो कोण म्हजें उतार पाळटा तो मरण देखचो ना म्हूण सांगताय. तूं कितें मरण पावलें आमच्या बापा अब्राहमा परास व्हरतो काय? प्रवादी मरण पावले, तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय? जेजून जाप दिली, हांव म्हजीच वडवीक उलयन जाल्यार म्हजे वडवीक एक मोल ना. म्हजी वडवीक उलोवंक म्हजो बाप आसा. त्या बापाकच तो आमचो देव म्हणून तुमी म्हणटात. तुमी ताका वळखनात, पूण हांव ताका वळखता, आनी हांव ताका वळखना म्हणून जाल्यार तुमचे बरी हांव फटकेरो म्हूण जायन. पूण ताका हांव वळखता आनी ताचे उतारी पाळटा. तुमच्या बापा अब्राहमाक म्हजो दीस पळोवन मेळटलो म्हूण संतोश जालो. ताणें तो पळयलो आनी ताका आनंद जालो. तितल्यात सुदेव म्हणाले, तुका 50 वर्सां सयत जावं ना, तुवें अब्राहमाक पळयलाय कितें? जेजून ताका म्हळें, सतच हांव तुमकां सांगता, अब्राहम आसच्या आदींच हांव आसां. तेवळ तांणी ताका मारूंक फातर दिसलें, पूण जेजू लिपलो आनी देवळांतलो भायर सरून गेलो. हें उतार आज आमकां फावो केलां. जेजू आनी अब्राहमा विशयी जेजू उलयता. आनी प्रत्येक जावन ताकाय तो अब्राहमाक ताणें पळयलां म्हणटा आसतना देव हे समजलें ना तांची उतरां. ताच्या उतराक अर्थ तांकां कळ्ळो ना. जेजू खंयच्या विशयांत उलयता? जेजू मरणा विशयेंत न्हय, बगर आत्मीक मरणा विशयेंत, आत्मीक मरणा विशयेंत जेजू उलयता. पूण तांकां तें कितेंय समजलें ना. जेजूची उतरां तांकां समजूंक शकलें ना. तांचें कितें पुरो एज्युकेशन आसा, कितें पुरो तांणी स्टडीज केलां, तें खंयचें तांच्या कामाक आयलें ना थंय. पूण जेजूचे विशयेंत आमकां समजचें जाल्यार, जेजू विशयेंत आमकां जाणा जायचें जाल्यार आमी आत्मीक तरान चड वाडावळ जोडल्यार मात्र त्यो देवाच्या उतराचे अर्थ आमकां समजता. ते जाल्यार मात्र आमकां त्यो जाणा जावंक जाता. ना जाल्यार आमी खाली वाचून वयता हाचे विशयेंत कितेंय समजोवंक शकना. त्या खंडी जावन देवाचें उतर कोणेय तरी आमकां विवरण दिवन सांगल्यार आमच्या मोतीक येता, आमच्या कालसाक येता. पूण जेन्ना तूं प्रवीण जाताय देवाच्या उतरांत, देवाचें उतर तूं चड आनी चड वाचताय आनी जेजू कडेन मागताय, तेचें रिव्हिलेशन उगडापण पवित्र आत्मा हर एक संगती तुका रिवील करता. जेजून सांगलेलीं उतरां जोच्या वांजेलांत सांगल्यांत 14व्या अध्यायांत 20 आनी 6 वाक्यांत अशें ताणें एक उतर सांगलेलें आमकां हांगा मेळटा. देवाचें उतर सांगता, म्हजे नांवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळ्यांच्या उड आसा काडटलो. सगळें शिकयतलो पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा नासले शिवाय आमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी जोडूंक साध्य ना. पवित्र आत्मा नासले शिवाय आमकां कितें जेजून ह्या संवसारांत सांगलें तें आमच्या उड आसा काडूंक साध्य ना. कित्याक म्हळ्यार आमची मत तें आटापूंक शकना. पूण आमकां कितें जाय तें पवित्र आत्मा आमकां उगडापें करता. पवित्र आत्मा आमच्या मतीक उजवाड दिता आनी त्यो संगती आमकां कळीत करता. आमची कॅपेसिटी पळयता पवित्र आत्मा, कितली कॅपेसिटी हाका आसा, त्या कॅपेसिटी प्रकार तो देव आमकां तो दिता. देखून ना जाल्यार हें पुरो उतार आमकां आटापूंक साध्य ना. आनी खंडीत जावन जेजूची उतरां एका उतराक कांय आमी एक 100 पेज बरयल्यार ताचें विवरण मागीर तें उणेंत म्हूण सांगयत मुगाच्या भाव आनी भयणी. तितले डीप मिनींग एका उतराक आसात. देखून एक उतार काणयेन आमी सदांच एका उतराचेर नियाळ केल्यार खंडीत जावन आमकां जायते देवाच्या उतराचे अर्थ समजूंक जाता आमकां. देखून आमी पर्सनली बसचें, बायबल स्टडी करूंक आमी प्रयत्न करीचे. आनी आज जेजू अब्राहमा विशयी सांगता जाल्यार आमी पळयता आयच्या पयल्या वचपांत उत्पत्ती ग्रंथ आमी काडल्यार थंय आमकां देवाचें उतर अशें सांगता 17व्या अध्यायांत वाक्या 3 तो मुखार
आमी अशें वचयतो. थंय एक देवान सल्लो केल्लो अब्राहमा कडेन, हो तो सल्लो हांव तुजे कडेन करता तो साबार राष्ट्रांचो बापूय तूं जातोले. ह्या फुडें तुजें नांव अब्राम न्हय, तुजें नांव अब्राहाम. देव तेचें नांव बदलिता. अब्राम आसलें अब्राहाम करता. आनी कित्याक हांव तुका साबार राष्ट्रांचो मूळ बापूय करतलो, हांव तुका फळां बरीत करतलो आनी व्हड संतोश तुका दितलो. राय तुजे तावन उपजतले तुजे कडेन आनी तुज्या उपरांत तुज्या वंशजे कडेन संततेतावन संतते पर्यंत हांव म्हजो सल्लो शाश्वत सांबाळटलो. तुजो आनी तुज्या संततेचो देव हांव जातलो म्हणटा. जर देखून आमी केदार म्हणटा देव अब्राम असो, देव इजाक असो, देव जाकोब असो, तो देव म्हजो आनी तुजो. एक वर्तें भाग देवान आमकां दिला. आमकां समेस्तांक अब्राम असो बाप आमचोय बाप आनी इजाक असो बाप आमचोय बाप, जाकोब असो बाप आमचोय बाप करून जेजून आमकां दिला. आनी जेजूत त्या अब्रामाक पळयल्लें म्हणटा आसतना देव कितलो महान जावन आसा, जेजू कितलो महान जावन आसा. ह्या संवसारांत आयले पैकी एक जायते जाण आज कालें आज थोडी संगती आमी आयकता आज कशे दुसऱ्या धर्माचे जेजू प्रवादी म्हणून लेखतात की, तशें आमचे क्रिस्तमय थोडे आज काल जेजू प्रवादी म्हणून लेखतात. खंयची की दुसरे एक इन्फ्लुएन्स तांचे वयर पडलेले आमकां दिसून येता आज काल. देखून आमी फावते परी ह्यो संगती आमी आनीक चड आनी चड हायलायट करी जे जेजू क्रिस्त प्रवादी न्हय, जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार, जेजू क्रिस्त आमचो देव जेजू क्रिस्त आमचें सर्वस्व. तो नसल्या शिवाय आमचें जिवीत ना. देखून हर एक संगती ताचे तावन ह्या संवसाराक आयल्यात आनी संवसार रचलो ताणेंच बापा तावन रचलेलो हो संवसार आनी जेजूक वळखलो ना. देखून जेजूचो पाटलाव आमी करता जाल्यार आमकांय तो वळखोवचो ना. पूण जेजू आमकां ती सडवण दिल्ली, आमकां त्या सासणीक जिविताची वाट जेजून आमकां दाखयल्या. ताच्या उतरां मारिफात त्या वाटेन आमी चलोवन तें सासणीक जिवीत आमी जोन कान घेवया आनी खंडीत संतोशान जेजू सांगता जियोंक फुडें सरया. आनी तो सर्वेस्पर देव आमकां ताच्या पवित्र आत्म्यान मागून दी आनी तो पवित्र आत्मा आमकां जायतें रिव्हलेशन उगडापें करून देवाचे उतार आनी किसार देवाच्या उतरांत आमी प्रवीण जावया आनी किसार देवाचे उतार आमच्या जिवितांत कार्यगत जावं दी म्हणून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले बक्षिता तशें आमचीं पथकां बगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमतीचे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कशें जेजो भगिवंते मरिये देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं, बरो दीस मागता.